पहिले उदक मेळना तुम्ही मंत्री आहात सर. एकच लक्षात एकच जाग्यार शिरशिरे म्हणटा पयलीं थंय उदका मातशे प्रॉब्लेम आसा आनी सिरियसली आमी तें काम करतात. थंय लायन जोडपाची किंवा दुसरें आनी एक लायन कनेक्शन घेवपाची त्या बरोबर मागीर वॉटर मिशन करपाचें हें चलता. म्हणजे दिसता मुखाल्ले 8-10 दिसां भितर तें सगळें स्ट्रीमलायन जाता. कित्याक लागून त्रास जाता? नाही लक्षात घ्या कितें जालां पायपलायन आमकां खंय काय म्हटल्यार गांजा आसा पळय न्ही थंय आमचे कडेन PW डिपार्टमेंटा कडेन 25 ml ट्रिटमेंट प्लांट आसा. तो कमिशनिंग करपाक जाय. तो सादारण असो सद्याक आतां 2.5 कारण कितें जालां एक मनीस थंय आडयतालो ताजी प्रॉपर्टी जी आसा पळय न्ही ती ताणें जमीन NOC दिली सगळें दिलें ताका पेमेंट जावनाशिल्लो. तो पेमेंट ताका मुखार चड करून मुखाल्ली 8 दिसांनी जातलो. तो पेमेंट जातरी थंय लायन जी कनेक्ट करपाक जाय आमच्या ट्रिटमेंट प्लांटा कडल्यान टाकयें उदक पडपाक तें जालें की फोंड्या तालुक्यांत 25 ml उदक मेळचें मेळटलें. हें हांव प्रयत्न करून पळयता. सादारण जर जाय जाल्यार सादारणशे म्हयन्याच्या 30 किंवा 5 तारखे म्हटल्यार ते चालू करता. तें जालें की एडिशनल सप्लाय ऑफ ट्रिटेड वॉटर फोंड्या तालुक्यांत जाता. आनीक गजाल रोड तुमच्या थंय केला शिरोड्या काल गोंयान फर्स्ट. म्हज्या कॉन्स्टिट्युन्सींत 3 रस्ते सँक्शन जाल्यात प्रधानमंत्री सडक योजना. तातूंत एक रस्तो आसा तो टॉपकोला टू बेतोडा पंचायत, दुसरो आसा तो शिरोडा कामाक्षी टेंपला कडल्यान सारको निरंकाल आनी चवथो आसा तो गणनाथ दाबाळ ब्रिजा कडल्यान तो सारको फोंड्या. कळ्ळें ना. आतां ह्या रस्त्याचो म्हणजे काम करता आसतना म्हणजे काल भुमिपूजन केलें तेन्ना एक रस्त्यार मातशें लोकांचें ऑब्जेक्शन आशिल्लें की ते म्हणटा थंय आमकां चड रुंदीकरण नाका. त्याच म्हणजे मिटींग दवरल्या आनी ती मिटींगेक तांकां पळोवन कितलें बरें रुंदीकरण जाय कितलें नाका तें करपाचें. दुसरो विशय जतींद्र बोस म्हणून ताणें काणकोणा एक पॅडी फिल्डाक इलिगल जे कन्स्ट्रक्शन केलां आनी सगळे जे नियमाचे पायमल्ली करून आनी इरिगेशन जो कमान एरियाचो जागा एनक्रोच करून थंय कन्स्ट्रक्शन केलां. काणकोण काणकोण हय खंयचे आज काणकोण खंयचे ज्या डॅमाचे काणकोणचे इरिगेशनाचे जे कमान एरियाची जागा आसा थंयच्या एरिया आनी नांव दी खंयची विलेज म्हणटा अरे रोडाचे काम केन्ना करता तो म्हणटा की तुमी मंत्री आहात ते म्हाज्याचेर मिसगायड करता. तेजें कांय उलोवपाचें ना. ना तेणी Misguide करता म्हणून सिरियस एलिगेशन केलें म्हणून मिसगायड करता की तूं इज नॉट सिरियस. कोणाकी जाग्यार म्हणून हांव असो मनीस जे गजाल लक्ष दिवपाक तितलें लक्ष दिवपी आनी तूं आमकां पळय लक्षांत घे थंय ताका 7-8 सुमार सांकव आसात. सांकवाचें काम आतां पावसांत करपाक मेळटा आनी हॉट मिक्साचें काम जें आसा पळय न्ही कारण बरें सुंदर रस्ते जातले. हॉट मिक्सा काम जें आहा पळय तें सादारणशें नोव्हेंबर-डिसेंबरांत जाता. सांकवाचे लास्ट टायम तुमी 4 दिसां भितर आपूण रिपोर्ट मागता म्हणून सांगता. खंयचो? सांकवाळे कोमदादीचो जे जाग्याक ते डॅम आसा तो जुवारी नगर थंय आमी उदक सप्लाय करतात आनी त्यामुळे थंय म्हाका दिसना की ना कन्वर्शनाक घातलो तो. कन्वर्शनाची पळय इन्फॉर्मेशन येतली म्हाका इतर सांगता. तुमी 4 दिसां भितर सांगता म्हणलेलें. आतां म्हयनो मागीर 2 ते म्हयने दुसरे डिपार्टमेंटाचें इन्फॉर्मेशन येतलें सांगता म्हणजे. थँक्यू सर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.